पळयात गव्हर्नराकडे आमी हे PWDचे रिक्रुटमेंट रॅकेट चालू जाला. जे भुरगे ऑलरेडी ITA म्हणत बाकीचे सिव्हिलान बाकीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा आसात हांकां घेनासतना डायरेक्ट रिक्रुटमेंट चालू केला आणि होलसेल पोस्ट विकपा लागल्यात. हाजे बद्दल आमी गव्हर्नराच्या नजरेक हाडून दिला. वी हॅड अ डिटेल्ड डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. ताका आमी प्रत्येक गजाल सांगल्या आणि ऑफिसरांक एक हांव शिटकावणी दिता आज. जे पॉलिटेक्निक कॉलेजीतले प्रोफेसर, इंजिनियरिंग कॉलेजीतले प्रोफेसर, PWDचे ऑफिशियल्स जे जे हातून इन्वॉल्ड आसा हांची सगळ्यांची नांवां आमी गव्हर्नराक आज सांगिल्ली आसा आणि गव्हर्नर एश्युअर्ड दॅट ही वील इंटरवीन इन द मॅटर अँड वील सेंड इट टू गव्हर्नमेंट टुडे इटसेल्फ. सो एक हातून आमी ताका सांगला की ऑलरेडी जेन्ना पोस्टार आशिल्ले भुरगे अशें आसतना भायर काडप, भायल्या भायर पोस्ट घेवप रिक्रूट करनासतना आनी हाज्या पयलीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान रेग्युलरायज जाल्ले आसात, बाकीच्या डिपार्टमेंटान रेग्युलरायज जाल्ले आसा. सगळे डिटेल ताच्या मुखार दवरला अँड ही हॅज एश्युअर्ड दॅट ही वील लुक इन टू द मॅटर अँड ही इज अवेअर ऑफ द थिंग्स. कारण पेपरारूय खूब दीस जाले गजाल्यो येता आनी आमी ताका जे मेनू कार्ड आसा सरकाराचो पोस्टां खातीर हे ताच्या नजरेक काडून दिला. आनी आमी ऑफिशलांक एकूच सांगतात, ह्या सरकाराचे 1 म्हयनो उरला, कोड आनी 10-15 दिसांनी कोड लागतलो, मागीर सरकाराचे एकूच म्हयनो उरला. जे जे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा, जे जे ह्या भुरग्यांचेर अन्याय करतात, पॉलिटेक्निक कॉलेजचे प्रोफेसर तांचे नांवां आमी सांगिल्लीं आसा गव्हर्नराक, कोण कोण इन्वॉल्ड आहात ते. सो हांच्यांनी सांबाळून रावचे. कारण आज जर पळयत जाल्यार प्रत्येक पोस्ट विकपाक काडला. आज बाय इवनिंग वी वील मूव टू हायकोर्ट ऑल्सो टुडे. आमचो प्रेसिडेंट जो आहा हो फुडले एक दिसा भितर वी वील रायट टू प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो, बिकॉज प्रायम मिनिस्टर इज कमिंग ऑन 19th. ही शूड नो वॉट इज हॅपनिंग इन द स्टेट. ताणें हांगा येवच्या पयलीं ताका कळपाक जाय हांगा कितें चालू आहा तें. सो आमी मागला गव्हर्नरा कडेन की हांकां न्याय दिवचो आनी ताबडतोब इंटरव्यून करून गव्हर्मेंटा कडेन हाजेर रिपोर्ट मागचो. ही हॅज एश्युअर्ड अस दॅट ही वील लुक इन टू द मॅटर आनी वी होप हाज्या पयलीं तो इंटरव्यून जाला. हाज्या पयलीं बिलां जेन्ना विधानसभेन पास केल्ली एब्रप्टली ओपोजिशनाक बरोबर घेनासतना डिस्कशन करनासतना ताजेर ताणें ती परती धाडिल्ली आनी ताणें एक्शन घेतिल्लें आसा. सो आय होप दॅट ही एक्ट्स इन द सेम मॅनर in this PWD case. I have told him that it is not only limited to PWD, this is related to all other departments where the scams are happening. Cash for job scam चालू आहे and he is probably aware of this कारण तांचे own sources असतात, तांचे vigilance wing असतात, तांचे police असतात. So he can enquire from his own thing. So he has assured us that action will be initiated and he will send it to the government today itself. And we have told that की हांचे अन्याय जावंक जायना आणि ताबडतोब ते रिक्रुटमेंट बंद करून हांकां पयलीं एब्जॉर्ब करपाक जाय. कारण दिस नॉट अ बिग नंबर. 20, 30, 40-50 लोक त्याने पोस्ट काढल्या 368. तुम्ही बाकीचे रिक्रूट करा मरे. कोणे हाडयला. सो फक्त पैशां खातीर. आनी आतां काल एक आमकां कोणे भुरग्यान फोन केला की ताजे कडेन 13 लाख रुपया घेतले आनी ताका पोस्टूय दिले ना. सांगतलो आमचो एक भुरगो आसा हांगा. सो हातून एक स्पश्ट जाता की इट इज एस्टॅब्लिश्ड दॅट देर इज कॅश फॉर जॉब स्कॅम. If you look around, you'll see mostly women. Yeah, and this government is advocating for women empowerment. These poor girls, what is their salary? 19 we are getting. Yeah, we have see? been working in the department for last 8 years, 7 years. 7 years. Okay. So, Some 8 हमका years. skill ना काय ना. What is the point of the education that we are having now? Exactly, and they are asking for I more want so much of money from them. And we have, they want women empowerment. How will these people, when you are giving them injustice? We want justice for not only women, for all these young men here. And we have given a memorandum to the Honorable Governor. We are being engineers and working just because we are on contract. This is really injustice. I expect and I think we as in all 27 TAs have approached CM but nothing has been fruitful output. We also thought that since we are experienced they would consider us for the coming post and we would be in, but unfortunately that's not the case. ॲक्च्युली आमीच सांगिल्लें डिपार्टमेंटा आमचो RR कर कित्याक आमकां बेगींतल्यान बेगीन कॉन्ट्रॅक्टांतल्यान पर्मनंट जावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक इसली वेस्ट करून कांय फायदो ना 10 वर्सां. सो आमी सांगून आमकांच लास्ट आज इतली स्टेट येयला की आमीच भायर पडटा. सो 8 वर्सां काम करून आमी एक्चुअली कोणीच आज मेरेन भायर पडूंक नासतलो, पूण आमी दिसता फर्स्ट टायम जी भायर पडटलीं आतां.
आणि लोकांक हे कळपा जाय की आता कॉन्ट्रॅक्ट अजून कांयच फायदो ना, भायरच पडटा आता सगळे लोक, कोण रेग्युलर जावपाना पयशे दिले शिवाय. See, ultimately, all human beings are, even the ministers are human beings, right? So they also have children at home. So if at all, if they had one of us in the group, they would be selected. It's just unfortunate that our parents are not ministers. We do not have so much of influence, nor we have so much of money to pay them. So I appeal to people of Goa to come out and support us, because this government is not helping us anyway. We have tried, we have given so many letters and everything, but nothing to our output.